बेगीन करी आमचो सगळो स्टाफ हांगा रावत फाटल्यान. ओके सगळो स्टाफ रावत. तर डॉक्टर प्लीज डॉक्टर तुम्ही पण हॅलो तुझं स्टुडिओ डॉक्टरांनी सांगला ते अच्छा आम्ही पण हात तुमच्याबद्दल मला प्राध्यापक कामात विचारायचं बस बस टॉयज डिस्ट्रीब्यूट कर सगळे. ज्ञान प्रसारक मंडळ कॉलेज DMC कॉलेज जे नॅशनल डेज असतात पळय ते युजली कम्युनिटी वांगडा सेलिब्रेट करतात. सो आज 14 एप्रिल आंबेडकर जयंती. सो आम्ही कितें केलें पयलीं येवन हांगा मातशी स्टडी केली जाल्यार अनुमान आमकां मेळ्ळो आनी आमी पळयलें की तांकां कम्युनिटी आसा पळय दे आर नॉट इंटिग्रेटेड विथ द मेन स्ट्रीम सोसायटी. सो आमी आतां जे स्कील डेव्हलपमेंट म्हणा आनी कितें म्हणा हे सगळें करपा खातीर पयली गोश्ट आसली तेंचे हेल्थ केअर एंड हायजीन तेच्या खातीर लोक चडशे तांकां इंटिग्रेट करपाक प्रॉब्लेम करता. सो आमी हेल्थ एंड हायजिनाचेर आयज आमी डॉक्टर शीतल खलप तांचो एक टॉक दवरलेलो जितून तांकां अवेरनेस केला ऑन हेल्थ एंड हायजीन. नेक्स्ट आमी कितें करतले जे भुरगे आसता ल्हान ल्हान तांकां स्कील डेव्हलपमेंट म्हणा किंवा शिक्षणा खातीर कितें लागतले ह्यान फुडें तांकां आमी हेल्प करतले. सो एवरी मे बी नॅशनल डे वील आमी हांगा येतले आनी तेंच्या खातीर जे कितें आहा मेन प्रॉब्लम आहा तेंचे ओपन डिफेकेशन जाता हांगा देर नो टॉयलेट आनी तेंचे आधार कार्ड तेंचे नासल्या कारणान तांकां कसल्योच गव्हर्मेंट स्किमी बीन मेळना. सो आमी ट्राय करतले तांकां आधार कार्ड इमिजिएटली करपाचें. आनी दुसरें म्हणजे सपोज टेम्पररी टॉयलेट जाय तांकां बायो टॉयलेट्स बीन जे सोल्युशन आहा ते रोटरी क्लबा तर्फे आमी अरेंज करून दिवपाचे ट्राय करतले जितून मेनशे तेंचे चडशे प्रॉब्लम सॉल्व जातले. आनी दुसरे आमी अंडर CSR आमी खूब कंपनी कडेन उलयता जेंकां लायव्हलीहूडा खातीर तांकां सपोज कोंबड्यो दिल्यो जाल्यार ते बारीकशी घरानूच बारीकशी पोल्ट्री घालूंक शकता तितून तेंचे लायव्हलीहूड आनी इन्कमूय वाडटलो. तुम्ही कितें डिस्ट्रीब्यूट बीन केला तांकां अशें कितें? आयज आमी कितें केलां आमी हेच्या खातीर आमी कितें केलां 8 दीस पयलीं एक कलेक्शन ड्रायव्ह केल्ली आमची DMC कॉलेजीन. तितून आमी चडशा टिचरांनी ग्रोसरीज मागीर टॉयज भुरग्यां खातीर टॉयज आनी कपडे आनी अदर एक्सेसरीज जे तांकां लागता ते आमी एक ड्रायव्ह म्हणून कलेक्ट केला आनी हनुमान जो आसा तांचो मुखिया तेजे कडेन हँड ओव्हर केला. सर पयलीं आमचे कडेन येवन गेल्ली पयलीं आनी कशें रावतात काय काम धंदो कसो काय तुमचा सबंद तेंची ह्या करून की आता बाबासाहेब आंबेडकरांची आज ही जयंती आहे त्या कारण की दोतोर आणि सर अशी इलेत आणि काय ब्रोशरी म्हणा
कपडे अशी आमकां सगळ्यांक भेट केली सरांनी. आणि सरांचे आमी उपकार मानतो की तेंच्यांनी आमची कशी परिस्थिती आहा ती बघून आमकां तेंच्यांनी एक तांदूळ म्हणा काय अशी बारी बारी ह्या आहा ती आमकां सगळी आमची बिराडां आहा तेंकां सगळ्यांक भेट केल्ली आहा. तेचे आमी सरांची आभारी आनी उपकार मानतो. बेगीन करूया. आमचो सगळो स्टाफ हांगा रावात फाटल्यान. ओके, सगळो स्टाफ रावात. So those two yours. थँक्यू. बरें, डॉक्टरान कितें सांगलां तें याद.